नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। वर्ग सुरू करतना शिक्षणीक संस्थांची भुरग्यांच्या भलायकेच्या जबाबदारींतल्यान कड सरपाक नवी तकली। भुरग्यांक कितेंय जाल्यार पालक जबाबदार, पालकांकडच्यान अंडरटेकिंग। मायनिंग बाकीचे इश्यू घेऊन मुख्यमंत्री दिल्ली। पक्षाच्यो बसका, केंद्रीय मंत्र्यांचे गाठी भेटीचो बेत। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान कसिनोची फाटल्या 7 महिन्याची फी माफ करू ना। एक जानेरासावन देशभर 4 व्हीलर गाडयांक प्रीपेड फास्टॅग फिटमेंट सक्ती। सरकाराची अधिसुचोवणी। टोल प्लाझावेले कॅश व्यवहार आनी गाडयांचे होमकळे बंद। राशनाचेर दिवंक काडिल्लो कांदो आडकलो। सोसायटी म्हणटा दिता जाल्यार 3 किल दियात, ना जाल्यार नाकाच। एक किल परवडना। लायसन रद्द करपाचे धमकेचे कोतना। नोटबंदीन बरें कांयच जालें ना। डिजिटायझेशन ना, गरीब पातीशेर उद्देग वेवसाय बंद। कमिशनाचेर नोटो एक्सचेंजीचो नवो धंदो सुरू। काँग्रेसीन पाळ्ळो नोटबंदीचो निषेध दीस। आनी बीजेपीच्यो गोंयभर कार्यकर्त्यांक वेंचणुकेच्यो प्रशिक्षण कार्यशाळा। 1.5 वर्सांत गोंयांत झेडपी पालिका विधानसभा वेंचणुको। बीजेपी खंय जिखतली कार्यकर्त्यांच्या बळार। 10वी-12वीचे वर्ग सुरू करतना शिक्षणीक संस्थांनी भुरग्यांच्या भलायकेच्या जबाबदारींतल्यान कड सरपाक नवी तकली काडल्या। शाळेच्या वेळार भुरग्यांक कितेंय जाल्यार ताका पालक जबाबदार आसतले म्हूण कांय संस्थांनी पालकांचे लेखी अंडरटेकिंग घेतलां। पालकांची मान्यताय घेवची म्हूण गृह खात्याची SOP सांगता। अंडरटेकिंगाचो प्रकार संस्थांनी सुरू केला। कोविड-19 महामारीत शाळा बंद दवरिल्ल्यो। सध्या 10वी आनी 12वेच्यो क्लासी सुरू केल्यात। भुरग्यांच्या भलायकेविशीं खबरदारी म्हूण कांय SOP घर मंत्रालयान घालून दिले। शाळांनी कोविड पातळचो न्ही म्हूण खबरदारी घेवची, तशेंच भुरग्यांक स्कुलांनी आपयतना पालकांची मान्यताय घेवची म्हूण सुचोवणी केल्ली। 21 नोव्हेंबरा उपरांत सुरू जावपा आशिल्ल्या 10वी आनी 12वीच्या क्लासी खातीर शिक्षणीक संस्थांनी नवोच प्रकार सुरू केला। आपल्या भुरग्यांक शाळेंत धाडटा, मात शाळेंत तांचें कितें बरें वायट जाल्यार पालक जबाबदार आसतले म्हूण लेखी अंडरटेकिंग घेवप चल्ला। हो प्रकार पळोवन पालकांच्या कपलाक आटयो। गोंय सरकारान अशे तरेचे अंडरटेकिंग घेवंक खंयच्याच शिक्षणीक संस्थेक सांगिल्लें ना। एका शिक्षणीक संस्थेन रजाव सांगले। शाळांनी कोविड पातळत जाल्यार पालक आनी सरकार संस्थेकूच बोट दाखोवंक शकतात। ताका लागून पालकांकडच्यान अशे तरेचे अंडरटेकिंग घेवचें पडलां। कांय शिक्षणीक संस्थांनी 10वी-12वीच्यो क्लासी सुरू केल्यात, मात हो अंडरटेकिंगाचो प्रकार पालक आनी शिक्षकांकूय खटकता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मायनिंग आनी बाकीचे इश्यू घेऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आयतारा दिल्ली वचपाक भायर सरलो। दिल्ली पार्टीच्यो बसका आनी केंद्रीय मंत्र्यांक मेळपाचो बेत। प्रदेश अध्यक्ष तानावडे पार्टीच्या बसकांक दिल्ली वचपाक गेला। कसिनोची फाटल्या 7 महिन्याची फी माफ केल्ली ना, फुडें भरपाक लायल्या। सध्या धंदो सुरू जावंक जाय, फीचे मागीर केन्नाय थाराव येता म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो। मायनिंग आनी बाकीच्या खात्यांचे विशय तशेंच पार्टीच्या बसकांनी वांटेकार जावपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली वचपाक गेला। पार्टी बरोबर संघटनेचे कांय विशय आसा म्हूण दिल्ली वचचे पयलीं तो प्रुडंटा कडेन उलयलो। जेणे करून तितून वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीचे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करपाचे आनी मीनवायल पार्टीची संघटन दृश्ट्या बाकी काही इश्यू आसा। आतां अध्यक्षय आमचे दिल्लीक वता, सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट मायनिंग इश्यू डिस्कस जावंक शकता। मायनिंग इश्यू हो एक इश्यू आसा तितूंतल्यान। कसिनोंक सरकारान फाटली 7 महिन्यांची लॉकडावनांतली फी माफ केल्या म्हूण बोवाळ विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटात तशें कांयच ना। एकदांचे सुरू जावनी उपरांत खंय जाग्यार घालूं येता। 7 महिने पयशे मागीर भरपाचे हाजेर हें म्हटलेलें आसा। खंयतरीच आमी ताका सोडलें अशें म्हणूंक ना। हाजेर डिसिजन गव्हर्मेंट मागीर घेतलो हें म्हटलां, कारण इंडस्ट्री सुरू जावपाक जाय आसली तरी त्या पयशांचेर मागीर डिसिजन घेवपाचें म्हटलेलें। आणि तुमकां थ्रेटनिंग कॉल्स जे येतात त्याचे तसेच आता बाकीच्यांकूय येवंक लागला, त्याचेर स्टेट लेवल इन्क्वायरी हांवें कंप्लेन दिला, तेचेर इन्क्वायरी जाता। आणि सर आत्ता काय उलोवपाक ना।
सावड्डेचो आदोगाद प्रणव सावड्डेकाराकूय धमक्योच्यो खंडणीच्यो मॅसेजी येवंक लागल्यात. 1 कोटी दिना जाल्यार चलयेचेर बलात्काराची धमकी. प्रणवान पुलीस कंप्लेन केल्या. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीकूय खंय खंडणीक धमक्यांचे फोन. I have been receiving threat SMSs from an international number since October 28. Initially, I took it lightly, but of late, last 2-3 days, I've been receiving it frequently from an international number. I have been receiving threat SMSs from an international number since October 28. Initially, I took it lightly, but of late, last 2-3 days, I've been receiving it frequently from an international number asking to contact a local number in Goa, and the message says if you don't give 50 lakhs rupees, they're threatening to kill. So I have lodged a complaint officially with the DGP Goa Police. I've already spoken to him personally. He has assured me that he will look into the matter and start investigating. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. बिहारांतय सत्ता पालट जाता. विधानसभेच्या एक्झिट पोल्सांत तेजस्वी यादवाच्या राजद काँग्रेस दाव्या आघाडीक बहुमताचो अदमास. 243 आमदारांच्या विधानसभेत राजद प्रणीत विरोधी आघाडीक 118 ते 128 सिटांचो अदमास. JDU BJP आघाडीक 99 ते 108 सीट एक्झिट पोल्स दितात. चिराग पासवानाच्या लोजपाक सिंगल डिजिट सीट, बहुमताक 122 सीट लागतात. मतमेजणी निकाल मंगळारा. बिहारच्या वेंचणुके उपरांत आयिल्ले एक्झिट पोल पळयल्यार नितीश कुमाराच्या हातची सत्ता वचून तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जावं येता अशें चित्र. वेंचणुके उपरांत जाहीर जाल्ले कांय पोल एजन्सीचे एक्झिट पोल पळयात. इंडिया अहेड ETG रिसर्चान NDAक 106 ते 122 जागांचो अदमास दाखयला. महागठबंधनाक 111 ते 127, लोजपाक 3 ते 5 जाल्यार हेरांक 6 ते 11 सीट मेळूं येतात. टायम्स नाव सी वोटराचो एक्झिट पोल NDAक 116, महागठबंधनाक 120, लोजपाक 1 जाल्यार हेरांक 6 सिटां दाखयता. ABP न्यूज NDAक 104 ते 128, महागठबंधन 108 ते 131, लोजपाक 1 ते 3 आणि हेरांक 4 ते 8. टुडेज चाणक्य NDAक 44 ते 56, महागठबंधन 169 ते 191 आणि हेरांक 4 ते 12. रिपब्लिक जन की बात NDAक 91 ते 119, महागठबंधन 116 ते 138, लोजपाक 5 ते 8 आणि हेरांक 3 ते 6. दैनिक भास्कर NDAक 110 ते 120, महागठबंधन 71 ते 81, लोजपाक 12 ते 23 जाल्यार हेरांक 19 ते 27. TV9 भारतवर्षाचो एक्झिट पोल NDAक 110 ते 127, महागठबंधन 115 ते 125, लोजपाक 3 ते 5 आणि हेरांक 10 ते 15 सिटां दाखयता. बिहारचे एक्झिट पोल नितीश आणि NDAची एक्झिट दाखयतात. जाल्यार मध्य प्रदेशांतल्या पोटवेंचणुकेत शिवराज सिंग चौहान सरकार टिकपाच्या दिशेन निकाल येवंक शकता. मतमेजणी आणि निकाल मंगळारा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन नोटबंदीचो वर्सुकी निषेध दीस पाळ्ळो. नोटबंदीन देशाचें बरें कांयच जालें ना. डिजिटायझेशन ना तेन्ना आशिल्ले उद्देग वेवसाय काबार जाले. गरिबांक पातीशेर करून हाल केले. काळो पयसो, आतंकवाद आसा तस्सो आसा. कमिशनाचेर नोटो एक्सचेंज करपी नवो धंदो मात तयार जालो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश हाची टिका. 8 नोव्हेंबर 2016 म्हणजे दोळ्या मुखार हाडात. त्या दिसा प्रायम मिनिस्टरान डिमॉनेटायझेशन डिक्लेअर केलें. असो धक्को, असो शॉक सगळ्या जनतेक त्या दिसा दिलो. प्रजेक सांगलें की जें डिमॉनेटायझेशन आपणें केलां हातूंतल्यान कितलोसो कोटी ब्लॅक पयसो भायर येतलो. कितलोसो कोटी पयशे जे टॅररिजमाक सप्लाय जाताले ते बंद जातले. हो दीस आमची पार्टी नॅशनल लेवलाचेर विश्वासघात दीस असो मनयता. ह्या डिमॉनेटायझेशनान जालें कितें हाजेर आज पर्यंत कोणूच क्लियर पिक्चर दिवपाक शकलो ना. ब्लॅक पयसो खंयच मेळ्ळो ना. ब्लॅक पयसो नाशिल्लो. रियल इस्टेट इंडस्ट्री
टोटली पॅरलायज जाली, एक अनएम्प्लॉयमेंट जालो, तांणी लोकांक काडून उडयले, बिझनेस बंद. जे टेररिजम पयलीं चलतालें तें त्या भागांत तशाच पद्दतीन चालू आसा. लोक लायनी राविल्ले कडेन घोळून मेले. टोटल म्हाका दिसता 100च्या वयर लोक त्या वेळाचेर मेले. तांचे सगळ्या आत्म्याक शांती दिवं. डिजिटल इकॉनॉमी खंय पावली? फक्त एक नवो धंदो स्टार्ट केलो. तुजे कडेन कितें आसा हाड रे, कन्वर्ट करून दिता. शेतकी बिलाचो निषेध म्हणून काँग्रेसीन दिवचले शिवाजी मैदाना सावन म्हापशां बोडगेश्वर मेरेन ट्रॅक्टर रॅली काडली. यू बिलीव इन बीजेपी गव्हर्मेंट? आय डोंट थिंक. भाशेचो इश्यू आशिल्लो खबर आसा तुमकां? जेन्ना आमच्या सरकारान निर्णय घेतलो की भाशा माध्यम हो पेरंट्सान डिसायड करपाचो, तेजे नंतर आंदोलन केलें मनोहर पर्रीकरान तांच्या ग्रुपान, आनी देवस्थानाक गेले आनी देवाक सांगलें की सरकार देवा आमचो सरकार हाडाक, आमचो सरकार येतकर आमी परत भारतीय भाशा घालता म्हणून. मायनींग बंद, तेजे नंतर स्टार्ट करता म्हणटा. आयज 2020 8 वर्स जालीं मायनींग स्टार्ट जायना. युथान सांगलेलें आमी जॉब दितले, जॉब दिना जाल्यार 4000 रुपया भत्त दितले. भत्त मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 जानेरा सावन देशभर 4 व्हिलर गाडयांक फास्टॅग फिटमेंट सक्ती. टोल प्लाझा वेले कॅश वेव्हार, गाडयांचे होमकळे बंद. सरकारान अधिसुचोवणी जारी केली. फिटनेस सर्टिफिकेट आनी थर्ड पार्टी इन्शुरन्साकय फास्टॅग ID दिवचो पडटलो. प्रीपेड फास्टॅग आसल्यार कॅश वेव्हार नासतना गाडयेचो टोल वेव्हार पुराय RFID स्कॅनरा वेल्यान जाता. गाडयांक टोल प्लाझाचेर रावचें पडना. वेळ आनी पेट्रोलय वाचता. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. सरकारान लोकांक सवाय म्हूण दिवंक काडिल्ल्या कांद्यान राशन सोसायटी वाल्यांच्या कपलाक आटयो. दिता जाल्यार उतरा प्रमाण बरोबर 3 किला प्रमाण कांदे दिवचे, नाजाल्यार नाकाच म्हूण सोसायटींनी आवाज चडोवंक सुरू केला. लोकांक परत परत आपोवन 1-1 किल कांदे दिवप परवडपाचें ना. कांदे वाटिना जाल्यार लायसन रद्द करपाची खंय संचालकाची धमकी. On that ground we were agree like. Suddenly आता स्टेटमेंट येयलो 1 किलो म्हणून. 1 किलो घेवपाक लोक लायनीर रावतलो आनी 1 किलो दिवपाक आमी मनीस दवरचो पडलो. त्या मनशा पेमेंट नाका. 1 किलो हाडलो आनी डॅमेज आसतलें ताका दिवपाक प्रॉब्लम जातलें आमकां. तो मिनिस्टर एक उलयता आनी डायरेक्टर नोटिफिकेशन काडटा तुमी तो 1 किलो ऑन ना जाल्यार तुमची लायसन्स सस्पेंड करतलो आनी ते आमकां धमकी कित्याक. 3 किल जाल्यार वी आर रेडी टू आमी व्हरपा रेडी आहाय. सारकें मरे? व्हरपा रेडी आहाय. 1 किल जाल्यार आमकां आनी पेंडेमीक लोक उबो रावपाचे लायनीक. नाव काल पयर म्हण जाल्यार सगळ्या मेसेज सर्क्युलेट जाताय. डायरेक्टर वॉर्निंग दिता तुमी जरी तर येता पिया होनाय जाल्यार एक कार्डाचे 1 किलो कोण आपण तुमगे लायसन्स कॅन्सल करतो. मग दिस इज नॉनसेन्स. आमी जरी तरी लोकांक 3 किल सांगिला आनी हे पॅन्डेमीक सिट्युएशनाचेर लोकांनी 1 किला लागून लायनी रावपाचें आनी 1 किल दिवपाक आनी किल व्हरपाचें आमी दुसरे पाट येवपाचें. दिस इज वी आर नॉट एक्सेप्टेबल. आनी हांवें सगळ्या मेंबरांकूय सांगिलां वी वील नॉट ब्रिंग. जरी तरी मिनिस्टरान प्रॉमीस केलो तशें आमकां 3 किल दिता जाल्यार आमी वतले. ताका लायसन्स कॅन्सल कोता कोणी. वी आर नॉट डन एनीथींग इलिगल. आनी हांव मागोता गोवोरमेंटा कडेन आमकां तुवें प्रॉमीस मिनिस्टरा कडेन ताणें प्रॉमीस केलो तशें आमकां दिच म्हूण. आमी आमको एक उलयन डायरेक्टर एक उलयता तें पयलीं डिसिजन घेवपा जाल्लो तेंचे मदें. कार्यकर्त्यांक वेंचणुकेक तयार करूंक प्रदेश बीजेपीन प्रशिक्षण कार्यशाळा सुरू केल्यात. येता ती वेंचणूक बीजेपी कार्यकर्त्यांच्या बळार जिखतले म्हूण मुख्यमंत्री कुडचड्यार उलयला. येता ते 1.5 वर्सांत वेगवेगळ्या वेंचणुकांक तयार रावचे म्हूण उपमुख्यमंत्री बाबून केप्यां उलो मारलो. मांद्र्याय कार्यशाळा जाली. फुडल्या 1.5 वर्सांत गोंयांत ZP, पालिका आनी उपरांत विधानसभा वेंचणुको आसात. फुडलें इलेक्शन जिखपाच्या तयारीच्या अनुसार भारतीय जनता पार्टी आयच्यान सुरू केल्लें आसा आनी आमी नक्कीच मिशन 2022 हे 22च्या पेक्षा चड मतदारसंघ घेवन पार करतले हाची म्हाका खात्री आसा. अफवाक बळी पडूं नाका. बरेच जाण जायत्यो गजाली जायत्यो अफवा पसरयत आसा. दुसरी गजाल आमी जो संकल्प केला माननीय मोदीजी जो संकल्प केला आत्मनिर्भर भारत आमचो संकल्प स्वयंपूर्ण गोंय तो पूर्ण करपा खातीर कार्यकर्तो आपापल्या परीन पूर्णता झटचो. पूण
आज ही कार्यशाळा भितर जे वेगळे वेगळे कार्यक्रम, जे वेगळे वेगळे दिशा दाखोवपाचे आमकां कार्यकर्ते म्हण, ज्येश्ठ कार्यकर्ते म्हण कशें आमचें काम कुचड्या मतदारसंघात आसपाक जाय आनी जे सरकार आनी पार्टी कितें काम करता हे 2 दिसाचे कार्यशाळेंत आमी आज हांगा हाजीर जाल्यात. तुमचे फुडें कशें कार्य करपाक जाय तुमी एक प्रमुख कार्यकर्ते आसात आनी प्रमुख कार्यकर्ते आसल्या कारणान तुमचें कार्य कशें आसपाक जाय. तुमी फुडें आतां आमचें फुडें आतां 15 म्हयन्या उपरांत जे इलेक्शन आसतलें तेच्या पयलीं आमचें आतां जिल्ल्याचें इलेक्शन आसतलीं, ताचे नंतर आमचें नगरपालिकेचें इलेक्शन आसतलीं आनी ताच्या उपरांत आमचें एसेंब्लीचें इलेक्शन आसतलीं आनी मागीर खासदाराचीं हर एक इलेक्शन आसतलीं. तेन्ना तुमचें प्रत्येकाचें कार्य कशें आसपाक जाय, तुमचो रोल कसो आसपाक जाय, तुमकां सगळे पार्टीचे जे स्टेट गव्हर्मेंट किंवा प्रमोद सावंत आनी जे कार्य चलयल्लें आसा ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनांत सुद्दां हे कोरोनाच्या महामारी भितर सुद्दां कोणाक त्रास जायनासतना सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें अशें कार्य तेणी केल्लें आसा. जी विरोधकांची हांव म्हणिना सगळी हाडटा नक्कीच एडिशनल परिस्थिती नजर म्हाका त्या वातावरणांत आमी हाडपाची गरज आसा. दिवाडेच्या गरजू विद्यार्थ्यांक फ्री इंटरनेट कनेक्शन, वायफाय रावटर आनी 6 म्हयन्याचो रिचार्ज दिवपाचें काम थंयचो समाज वावुरपी रोहन हरमलकारान शाय फायबरवाल्यांक बरोबर घेवन केलां. वेळ प्रसंगाक दिवाडेच्या लोकांच्या आदाराक सदांच आसतलो म्हूण रोहन सांगता. जे आयज नीडी सगळ्यांकूच गरज आसा तशेंच ताका म्हटलें की वचून घराघरांनी विचार जाल्यार कितली कनेक्शनां जाय पडटलीं. ताणें म्हटल्यार म्हाका एक 70-80 कनेक्शनां जाय पडटलीं. हांवें म्हटलें ताका 90 कनेक्शनां जर जाय पडलीं जाल्यार आमच्या दिवाडच्या लोकांक आमी दिवया आनी अशी कनेक्शन दिवया की तांकां फाल्यां त्रास जावंक ना. की लॅपटॉप्स हे वायफाय दिवपाचे सगळ्यांक ती कशी तुमकां दिसली आनी तुमचें तेजें कशें म्हणणें आसा? आमकां खूब बरें दिसलें आनी आमच्या गांवा खातीर एक खूब बरी गजाल. म्हणजे फुडें भुरग्यांक शिकपाक हे ते सगळे म्हणजे खूब निडी भुरग्यांक न्ही खूब गरजेचो हें आसा. अशें पयलीं कोणी घेतलेली कोणी केन्नाच घेवंक ना, हें पहिल्यांदा जाला दिवाडेन. ही दिवाडकारांक खातीर खूब व्हडली संदी आनी त्या संदीचो ताणें बऱ्या पैकी फायदो घेवप. अशें ना की स्टुडंटांकूच मेळ्ळें की आमच्या दिवाडे गांवान आमकां अशें जातालें की मोबायल बरे आसा पूण रेंज ना. ढवळे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान दिवाळे निमतान गणेश मंडपांत स्पेशल बाजार दवरला. रिच लायव्ह, दिवचल IMA आनी मणिपाल हॉस्पिटलान मेळून सर्वायकल कॅन्सराच्या वाशिनाचो भुरग्यांक दुसरो डोस दिलो. पर्वरे रायझिंगान 10वे आनी 12वेच्या गुणवंत भुरग्यांचो भोवमान केलो. अनलॉकांत गोंयभरच्यो एक खबरो. ढवळी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान 11 नोव्हेंबर मेरेन दिवाळेचो बाजार दवरला. आज जे कमिटी मेंबर्स आसा स्पेशली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आनी हो ल्हानसो जरी जालो तरी लोकांक बरें कितें हें दिवपाचो प्रयत्न केला आनी तातूंतल्यान आज जे जिन्नस हांवें स्टॉल टू स्टॉल पळयले ते पळयले जाल्यार घरगुती लोकांनी तयार केल्ले हे जिन्नस आसात. ह्या ढवळी बाजाराला एकूण 25 स्टॉल्स आहेत. ह्यात सर्व प्रकारचे खाण्याचे पदार्थ तसेच आम्ही जास्तीत जास्त वोकल फॉर लोकल हे आम्ही जास्त प्रमोट केलं आहे. सर्वांनी येऊन ह्या बाजारात सगळे चडशे फोंडेच्यानूच जाताले पूण एक आमच्या ह्या कोळे पंचायतीन तांच्यांनी हो पायंडो घालून दिल्लो आसा की ग्रामीण भागाक सुद्दां अशा ह्या दिवाळीच्या जे प्रोग्राम सपोर्ट करपाक लोक येतात आणि तांच्यांनी सिद्ध केल्लें आसा. रिच लायव्ह, दिवचल IMA आनी मणिपाल हॉस्पिटलान एकठांय मेळून सर्वायकल कॅन्सराचे दुसरे वाशीन दिवपाची कार्यावळ घडोवन हाडली. And as he said, with the second dose of vaccination, you all will be free of at least one major cancer in your life. Painless, so you have nothing to worry about. It's not going to hurt you at all. And the advantages are phenomenal of taking this injection because there are so many really bad diseases which can happen which this prevents.
26 जानेवारीक आमी चालू केल्लो प्रोग्राम हो. दिस इज लायक अ सर्विक्स कॅन्सर म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाचेर तोंडाचो कॅन्सर जो आहा तो कॅन्सर भुरग्यांक जावचो न्ही. आतां आमकां खबर आहा की ते इट इज कॉज्ड बाय व्हायरस. नाव दॅट HPV व्हायरस जर तूं अटॅक करतलो जाल्यार ताका वॅक्सीन आतां आयलां. सो ते वॅक्सीन घेवपा खातीर आमी रीच लायफ म्हणून ही आयची मॅडम आयिल्ली. तांणी ते सगळ्या भुरग्यांक जमा केली जे ऑर्फन चिल्ड्रन आसा म्हणजे आवय बापूय तांकां ना अशें तांकां भुरग्यांक हाडून आमी तांकां 26 जानेवारीक फर्स्ट इंजेक्शन दिल्लें आमी तांकां सेकंड इंजेक्शन दिवचें पडटा 2 इंजेक्शनां. सो मदीं मातशें कोवीड आयलें म्हणून मातसो टायम गेलो. सो टुडे वी हॅव गिवन द सेकंड डोज ऑफ दॅट इंजेक्शन जे सर्विरेक्स म्हणून एक इंजेक्शन आहा. परवरी रायजिंगान 10वी आनी 12वेच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. Stay foolish that whatever you are doing, the things people say cannot be done, you should try to do it. That is my stay foolish. I wish you all the very best in the years to come. तुमकां तुमचे achievement जे आसा, do not forget what efforts your parents have done, your teachers have done for you. That is where all of you all are. आणि roots समज घट असली जाल्यार nothing can shake you. So as you climb the ladder of success ahead in life, I wish you all the very best. Challenge is nowhere with you. Take it in your stride. Take it ahead. Make all of us proud. You have already made us proud. Make all of us proud. Make our place, आमचो गाव, आमचो constituency, आमचे राज्य, सगळ्या you should make it in your stride. It is my place, and I will do some achievements which will make the place proud of what I am. Yes, समज तकलेत धरले तुम्ही, success can never stop in your life. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.